बागून पावलून तेसलोनिकांक बरयलेल्या दुसऱ्या चिटीन क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेले तेसलोनिकारेचे पवित्र सभे सोम्याच्या नांवान उलो करून दिनवाशी मनान म्हूण ही चीट बरयता. सगळ्या कोश्टा दोगदांक फुडो करून सोम्याचेर बोरवोसो दवरून ओडलोली ही सभा देवाच्या राजाक पुर्ती जातली म्हूण उस्कायता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवेस्वर 20 आनी 3 जेजू फारिजेवांचे आनी धर्मशास्त्र्यांचेर चाली विशीं आनी हे चालीचो लोकांचेर वायट परिणाम जाता ताचे विशीं आपली वोट खोन दाखयता आनी कडक उतरांनी शिटकावणी दिता. फुडारी जावनय सोपुता विशीं संवसारी मोन आपणावंक ते वांकडी शिकवण परगट करतात. मोलादीक वस्तूंचेर चड लक्ष दिवचे बदलेक न्हय त्या वस्तूंचेर बोर घालून आपलो फायदो पळयतलो हे फुडारी देवाचें नांव ताका त्या सुवातेर वापरून दुरुपयोग करतात. देवाचो जागो चोरून आपली बोडाय दाखयतल्यांक जेजू नीट मार्गार दाखयता. देवाचें नांव आनी देवाचो जागो देवाक दिवन खालतिकायेन पावलां मारूंक सोमी आमकां हुस्कायता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आंकवार मारेच्या आपोवण्याची खबर मेळटा. देवाची येवजण आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून मनशांक सोडूंक आनी मनशांक सांगाता रावंक तो आंकवार मारे उक्ती कोत्ता. हीच ती ओस्तोरी जी देवान भासायलोली. हीच ती ओस्तोरी देवान विंचून काडलोली. हीच ती ओस्तोरी देवान पातका विणे जल्माक हाडलोली. जेन्ना देवदूत तिचे सोडशी येता तेन्ना असल्या उतरांनी तिका नमान कोत्ता. नमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे सर्वेस्पो तुजे सवे आसा. ही ओस्तोरी देवाची आज्ञा पाळटा. देवाची खुशी मानून घेता आनी देवाक दिल्लें उत्तर पाळून मनशांक सोडवंडा दिता. नवे जिवीत फावो कोत्ता. मारिया निर्मळ आनी पवित्रपणान आपले जिवीत जियेली. देवाची खुशी तिणें केली देखूनच देवाचे सोडवणेच्या वावरांत तिका व्हड भाग फावो जाले. आमचे जिवीत आमी निर्मळ आनी पवित्रपणान जियोवया. जिवितांत जायत्यो ताळण्यो येतल्यो. सगळ्या ताळण्यांचे जैत व्हरुया आनी जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत येतल्या ताळण्यांचेर जैत वतल्या तेन्ना देवाचें आसणे, देवाची कुशालकाय आनी देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवंक पावतल्या. तर मारयेचे विणवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र जावन देवाचें आसणे आमच्या जिवितांत अणभवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया.